आजच्या पत्रकार परिषदेक हांगा जमिल्ल्या सगळ्या म्हज्या पत्रकार भावांक हांव येवकार दिता. आमी हायर सेकंडरी टिचर्स असोसिएशन हिस्टॅग म्हणटात आमी शॉर्ट, ताच्या वतीन पत्रकार परिशद आयोजीत केला. हांव श्री बाबाजी सावंत हिस्टॅगाचो अध्यक्ष. म्हज्या बरोबर आसात आमचो एक इव्हेंट जावपाचो आसा कला गुरुजन 225 त्या इव्हेंटाचो कोऑर्डिनेटर रामकृष्ण भट तो GVM हायर सेकंडरी फोंडा हांगा शिकयता. हांव दामोदर सायन्स मडगांवान शिकयता. आमच्या कमिटीचे मेंबर्स जॉयंट सेक्रेटरी रघुवीर देसाई रोजरी हायर सेकंडरी नावेलीन शिकयता आनी एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर चंद्रकांत शिंदे दामोदर हायर सेकंडरी शिकयता. आयची पत्रकार परिशद आपोवपा फाटलें कारण म्हणल्यार हिस्टॅग हायर सेकंडरी टिचर्स असोसिएशन ही उच्च माध्यमीक शिक्षकाची संघटना एक कला गुरुजन 2025 असो कार्यक्रम आयोजीत करता. येता ते 29 एप्रिलाक मंगळारा 9 ते सांजे 7 ह्या वेळेर रवींद्र भवन मडगांव. असो कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमाक उच्च माध्यमीक विद्यार्थी म्हणजे हायर सेकंडरी स्कूल्स जी गोंयांत आसात सगळे तातूंतले टिचर्स सहभागी जातात. हो कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत हो एज्युकेशनल आनी कल्चरल मिक्सचर कॉन्फ्लुयन्स ऑफ एग्रीकल्चर एज्युकेशनल आनी कल्चर हाचें कॉन्फ्लुयन्स आसा. तातूंत भितर पॅनल डिस्कशन आसतलें ऑन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी 26-27 ह्या आतां हायर सेकंडरी अजून परत लागू जावना 26-27 ह्या एकाडेमीक इयराक येता त्या एप्रिलाक लागतली. ताच्या आदींच ताजेर डिस्कशन तातूंत आमकां सेक्रेटरी एज्युकेशनचे सेक्रेटरी श्री प्रसाद लोलयेकर IAS हे जे क्वेरीज आसतल्यो डिस्कशन आसतलें ताका रिस्पॉन्ड करतले आनी ताजेर आमी एक पॉडकास्ट रेकॉर्ड करतले आनी तो पॉडकास्ट मागीर वेगळ्या सोशल प्लॅटफॉर्माक आमी मागीर रिलीज करतले पब्लिका खातीर. कार्यक्रमाच्या नंतर वेगवेगळ्यो कल्चरल एक्टिविटीज आयोजीत केले वतात. इंटर हायर सेकंडरी कॉम्पिटिशन आतां जेन्ना वर्स एकाडेमीक वर्स सोंपता असो एक विचार फुडें आयलो की वर्सभर सगळे टिचर्स हे एकाडेमीक एक्टिविटीन कंटिन्युअसली बिजी असतात भुरग्यां खातीर. सो वर्स सोंपता असो एक प्लॅटफॉर्म तयार करचो जेणे करून सगळे टिचर एक जाग्यार येवचे. आनी अशें आज पर्यंत केन्ना जालें ना की एकाच प्लॅटफॉर्माचेर इतके संख्येन टिचर एक कडेन येवप. 2019 असो प्रयत्न केल्लो पूण प्रतिसाद खूब कमी आसलो. हातूंत आमी इंडियन आर्ट कल्चर ह्या हो विशय थीम घेतला. ट्रेडिशन्स ऑफ आवर कंट्री कल्चर एंड ट्रेडिशन्स ऑफ कंट्री ह्या थिमीचेर जे वेगवेगळे 10 तरेच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो. प्रत्येक कॉम्पिटिशनाक पॉयंट्स आसतले प्रत्येक इन्स्टिट्युशनाक पॉयंट्स दितले. 3 प्रायज आसतली फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज आनी मागीर रोलिंग विनर्स ट्रॉफी आसतली आनी रनर अप रोलिंग ट्रॉफी. सो सांजचे 6 वरां पर्यंत तो कार्यक्रम चलतलो. इनॉग्रेशन सकाळीं खास करून इनॉग्रेशन सकाळीं 9:30 वरांचेर आसा आनी गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक हजर आसतले प्रमुख पावणे म्हणून आनी राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद तनावडे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून येवपाचे आसा. त्याच बरोबर आमचे थळावे आमदार बाबुलास तुयेकर बी उपस्थित आसतले. शिक्षणाच्या खात्यांतले सगळे अधिकारी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शिवेश चिंगणे सर, SCRTची डायरेक्टर श्रीमती मेघना शेटगांवकर, सेक्रेटरी एज्युकेशन श्री प्रसाद लोलयेकर आनी गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन श्री भागीरथ शेट्टी हे बी माचयेर त्या वेळार हजर आसतले. आनी आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर श्री सगूण वेळी तांचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळा हो कार्यक्रम आयोजीत करपाक ते बी आसता. आनी सांजचे 7 वरांचेर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आसतली. तातूंत आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे चीफ गेस्ट म्हूण आसतले आनी त्याच बरोबर वास्कोचे आमदार SGBDचे चेअरमॅन श्री दाजी साळकर गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून उपस्थित आसतले. कार्यक्रम पूर्ण कार्यक्रम हो रवींद्र भवन जातलो. आमी चिंतले त्या पेक्षा प्रतिसाद चड मेळ्ळो. हांवें सुद्दां एक्सपेक्ट करूना की टिचर्स इमिजिएटली एक्सेप्ट असो कार्यक्रम एप्रिशिएट करतले म्हणून. 700 टिचरांनी ऑनलायन लिंक जे धाडिल्ले ते 700 टिचरांनी ऑलरेडी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केलां आनी अजून पर्यंत इन्क्वायरीज येत आसात. जो अंदाज आसा सादारण 1000 टिचर उपस्थित आसतले त्या कार्यक्रमाक. पयलो कार्यक्रम दिसभर वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनची इंटलेक्च्युअल कॉम्पिटिशन्स आसात ती तरी ट्रेडिशन्स आनी एथनीक अशें आमी म्हणलें जाल्यार सुद्दां तातूंत इंटलेक्च्युअली बरोचसो विशय आसा जेणे करून हातूंतल्यान एक मेळप आनी एकमेका कडल्यान शिकप, एक कडेन रावन एकमेका कडल्यान शिकप आनी कल्चर शेअर करप असो सादारणसो ह्या कार्यक्रमाचो एक भाग आसा.
आमी आमकां हातून SCRT कडेन आमचें कोलॅबोरेशन आसा. ऑफिशियली इव्हेंट म्हळ्यार सगळे जे टिचर्स आसले ताका ऑन ऑफिशियली ते प्रेजेंट जावपाक मेळटा. फक्त हायर सेकंडरी टिचरा खातीरच आसा. ताका तो एज्युकेशनल इव्हेंट आनी एज्युकेशनल पार्ट आसा तो आमकां SCRT कडेन कोलॅबोरेशन केल्लो आसा. SCRTचो सहभाग आसा आनी त्याच बरोबर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो सहभाग आसा. ते जावपाचे आसा ते काय सगळे सांगले